ही प्रेस आज आमकां दिवची पडटा ताजें कारण म्हळ्यार पयर 10 तारखेक आमी प्रसाद घेवन सुररोड घालपाक मार्केटान आयिल्ले तेन्ना 7 वरांच्यान आमकां फोनार फोन येवपाक लागले. एकूच प्रश्न, शिगमो कॅन्सल, गुलाल कॅन्सल. आमी कॅन्सल करूंक शकता फक्त आमी मटग्राम आसतील, आमी मागीर कांयच डिसिजन तशें घेवना. तर ना म्हणपाक हाजेर आयला, मागीर धाड. थंयच्यान धाडलें जाल्यार आमकांच शॉक जालो की दुसरो मनीस कोण नथींग टू डू विथ मटग्रामस हिंदू सभा तो सांगता की दामबाबालो शिगमो जे मटग्रामस हिंदू सभा इतली वर्सां 100 वर्सां वयर साजरो करतात तो कॅन्सल. ते आयकून आमकां विचित्र दिसलें. आमच्या देवस्थानाच्या कॉम्प्रोमीस म्हणजे तांचे टर्म्स कंडिशन्स तातूंतय बरयल्लें आसा. इट्स अ डॉक्युमेंट वीच इज देर की दामबाबाचो शिगमो मटग्रामस हिंदू सभा मटग्रामस्थांक लागून साजरो करता. मटग्रामस्थ हिंदू सभेचे वतीन हो शिगमो मटग्रामस्थ हिंदू सभा ग्रामस्थांच्या वतीन, मटग्रामस्था वतीन आनी दामबाबाच्या वतीन फक्त मटग्रामस्थ हिंदू सभा साजरो करता. तातूंत आनी कोण भितर पडूंक शकना, कोणेच हो शिगमो बंद करूंक शकना. शिगमो दामबाब सांगता तसो आमी शिगमो करतले. आमकां हांगा कोणाची ढवळाढवळ नाका. हांव जर कितें फटी उलयता अशें कोणाकूय दिसता जाल्यार तांणी तांचे कॉम्प्रोमीस उगडचे, तांचे टर्म्स एंड कंडिशन्स कितें आसता ते उगडचे, ताजेर बरयल्लें आसा. दुसरें एकूच सोंपोवचें म्हणून सांगूंक सोदतां. आतां एट प्रेझेंट कवळेची जात्रा सुरू आसा. एट प्रेझेंट पर्वता वयली जाली, मंगेशीची आतां सुरू जातली. तांकां कांय लागना काय आमचोच शिगमो हांकां बादता. दुसरें, आमी शिगमो दामबाबाक जाय तसोच करतले, पूण आमी सगळे गव्हर्मेंटाची जी SOP आसा ताज्या अगेन्स्ट आमची वचचे ना. दामबाबाचे उतरा प्रमाणे वतले आनी गव्हर्मेंटाचे SOP प्रमाणे वतले हें तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. आनी सगळ्या आमच्या ग्रामस्थांक मातशे पासियेंस काडात. आमची आतां हें आसतलें मिटींग आसतली. त्या मिटिंगेन कितें डिसिजन घेता त्या प्रमाणे आमी फुडें वतले.